म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां कितें सांगलां तें जाणा आमी की आमी ताचें सदांच आयकूंक जाय. तो आमचे बरोबर आसता, सदांच तो आमचें जिवीत तो चलयता. कित्याक कारण आमचें जिवीत आमी ताचे बरोबर सारूंक आमी प्रयत्न करुया. पयले वाचपान आमकां दाखयलां कशे भाशेन जेजू आमचे पासून मध्यस्थी करता. तो आदीं पळय जशे भाशेन मंदीर आसलेलें आनी मंदिरांत भितरलो भाग आसा पळय तो देवाचो भाग. ते भागांत जेजू गेल्लो आसा आनी तो आमचे पासून मागणें करता आनी मध्यस्थी करता म्हणून आमकां सांगलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जे मोटवाशे आसात, आतां पळय सांतांतोन तो म्हणल्यार तूं एका बऱ्या घराण्यांतलो आसलेलो. ताची एक भयण आसलेली आनी तिका मागीर ताणें ताचो पाय मेल्या उपरांत तिका म्हणलें तूं सगळें शिक्षण पळोवन तिका जें दिवंक जाय आसलेलें तिका दिलें. बाकीचें सगळें ताणें विकून गरिबांक दिलें आनी आपूण ओराण्यांत गेलो. ओराण्यांत ताणें आपलें जिवीत सारतना इतलो तो भक्तिवंत आसलेलो की ताका पळोवन ताचेशी आपशींच दुसरे आकर्शीत जाले आनी ताचेशी आयले. ताणें 2 मोठां बांदलीं आनी हे भाशेन ताणें तांचे पासत कशे भाशेन तांच्यान देवा बरोबर एकवटून संवसारा पासून मागूंक जाता तें ताणें तांकां शिकयलें. आनी ताणें म्हणलें तूं एक फुडाकार घेतलो. तो जावन आसा म्हणलें तूं फुडारी ह्या मोठांचो आनी हाका लागून ताका खूब मान दितात. मोठाधिपती म्हणटात ताका. तर ताच्या मध्यस्थीन आमकांय सगळें बरेंपण फावो जावचें आमी मागया. भयणीनो आनी भावनो, आमी सदांच आयज पर्यंत तुमी हांगसर मिसाक आयिल्लीं आसात, इतलो दव पडटा, पूण तरी पूण तुमी मोगाक लागून देवाच्या हांगसर पावलेलीं आसात आनी देवान तुमकां ही कृपा दिल्ली आसा. तर हे कृपेन आमी सदांच रावया आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूच्या एकवटान सदांच जाल्या. तो आतां आमचे भितर जियेता. आमी जावन आसा मंदीर आनी आमच्या भितरल्यानसान तो आमकां सगळें शिकयता, दाखयता. तर आमी त्या भितर रावन ताका ताचें आयकोन सगळें करच्याक सदांच आमी रातची 5 मिनट सकाळची 5 मिनट ताचे एकवटान सारया. आख्खी रात मागीर मागण्याची जाता आनी ही 4-5 वरां 24 वरांची इतलीं वरां आमी जेजू बरोबर सारलेलीं आसा. ताचो फायदो मागीर आमच्यान काडूंक जाता. सगळीं आमी पळयता, उलयता, करता तें आमी न्हय, पूण जेजू सगळें आमी करूंक लागतलें. कित्याक वयल्या वयर न्हय, पूण भितरल्यानसान ताका एकवटून आमी सगळें करूंक लागतलें. तर हे भाशेन आमचें जिवीत सारच्याक आतां थोडो वेळ आमच्या आदो शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत ताका आमी अणभवया. आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता, सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचेर दवरया. आनी हे परी तो आमकां सुटका दितलो, भितरल्यान स्वतंत्र करतलो आनी आमी भितरल्या भितर ताच्या एकवटान जिवन सगळें बरें पळय तें करतलें हांव. आनी हे परी आमी दादोशी जातले हांव, शांतीन जियेतले हांव आनी उर्बेवंत जातले हांव. सगळे मोठांत आसलेले मनीस तेच भाशेन आपलें जिवीत सारतात, पूण हेरय जे कोण जेजू सगळें ही बरी आपलें जिवीत सारतात ताकाय ही कृपा मेळटा.